पर्यटन हंगाम सुरू जावनय शेक पॉलिसी अजून सुरू जावंक नाशिल्ल्यान अखिल गोंय शेक धन्यांनी मंगळारा पर्यटन मंत्री दिलीप वळवयकार हांची भेट घेतली। पर्यटन मंत्र्यान येवपी 15 ऑक्टोबर मेरेन ही पॉलिसी चालीक लावपाचें उतर दिलां। हे विशीं विधानसभेत थाराव घेतले अशें उतरय पर्यटन मंत्री दिलीपान फुडें दिलां। आडेक्स खातीर साळगांवच्यान विलास आरोलकर। आज मोठ्या प्रमाणात माझ्या घराकडे येयल्ली आसा आणि जी पॉलिसी आसा पळय ही एनजीटीच्या आमच्या एका जजमेंटा खातीर उरलेली आणि ताका दुसरे दुसरे फाटे फुट्टाले, पूण आमच्या ऑफिसरांनी आमच्या डिपार्टमेंटान एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी बसून तेजेर तोडगो काडलेलो आसा। ती पॉलिसी जजमेंट आहा तो आमच्या फावरार आसा आणि येता त्या कॅबिनेटाक घालून ती तांकां जाय पळय तशी केल्ली आसा। गेल्या वर्सा जाल्ली पळय तशीच केल्ली आहा, फॉर वीच दे आर व्हेरी हॅपी। ही पॉलिसी म्हाका दिसता इतक्या वर्सां करताली पळय तेज्याकून बरी आसा आणि ती पॉलिसी तांकां खरीच मदत जातली, डेफिनेटली देर इज नो डावट। पूण तेंचे थोडेशें एप्रिहेन्शन आहा की एक कोण तरी 4 जाण घालता एकाच एका शेकाक लागून आणि मागीर ते कोणाक तरी भायल्या लोकांक भाड्याक दिता, पयशे कमयता। हें आसा पळय हें तेंच्या भितरूच तेंच्यांनी सॉर्ट आवट करपाक जाय अशें हांवें तांकांय रिक्वेस्ट केल्ली आहा। तांची लोकल थंयसरली कमिटी जावची, तेंच्या भितर आमकां जर दाखोवंक दिलें की एक्स मनीस आहा पळय वो भायलो मनीस आसा आणि त्या शेक एसोसिएशन आहा तेज्या भायलो आसा, आमी तेज्या आमकां येवनात एनरोलमेंट ना अशें जर तेंच्यांनी दाखोवन दिलें जाल्यार ताजेर आमी एक्शन घेतले आणि तांकां जाय पळय तशें डिसिजन घेवन दितले। ऑल गोवा शेक ओनर्स टुरिजम मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले की आमकां जाता तितले बेगीन हो अलॉटमेंट करचो म्हणून। पूण आयज सकाळचें म्हजें काळीज मातशें दुखतालें, पूण जेन्ना टुरिजम मिनिस्टराक पळयलो तेन्ना काळीजान मातशें हाय जालें की टुरिजम मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिलें की 15 तारखेर म्हणल्यार आमचें अलॉटमेंट करता म्हणून। सो मिनिस्टराक आमी देव बरें करूं म्हणटा, गव्हर्मेंटाकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां टुरिजम सिजन ऑलरेडी स्टार्ट जालें, ताका लागून आमी आयज सगळे शेक ओनर टुरिजम मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करपाक आयले। बरें दिसलें की एनजीटीचोय मॅटर ताणें आमकां क्लियर केलो, कॅबिनेटाचोय एप्रुवल घेता म्हणून सांगलां बाय फ्रायडे म्हणल्यार। सो आमचो रिक्वेस्ट आसलो जो पळय कोण मनीस इलिगल शेकां चलयता भाड्याक दिता ती आमी दाखोवन दितले आणि हें दाखोवन दिले उपरांत आमकां जेन्युइन शेक ओनर कोण आहा तांकांच लायसन आमकां घेवतली आणि त्या लागून आमी चड अशी मिनिस्टर आमकां सांगलें करून आमकां रायट दिता म्हणून। सो ही कमिटी जाल्या उपरांत आमकां दिसता सगळे जेन्युइन शेक ओनर जे आहा पळय तांकांच शेकान मेळटली।